गोयचे मायनिंग बेगिनात बेगीन सुरू जावचे म्हूण दिवचलच्या ट्रकवाल्यांनी शुक्रारा बंदाचो उलो मारला। मायनिंग बंद करपाच्या निर्णयाचो ट्रकवाले निषेध करतात। शुक्रारा ट्रकवाले दिवचले मोर्चोय काडपाचे आसात। दिवचले ट्रकवाल्यांच्या संघटनेचे सुमार 1000 भर ट्रक आसात। दिवचलचो आमदार नरेश सावळान बंदाक तेको दिला। मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन बंद जाला हेच्या खातीर आमी हो मोर्चा काडूंक सोदता आनी ह्या मोर्चाक सगळ्यांनी एकठांय जावचे। ट्रकवाले हांकां न्हू बारवाले जावं शर्टवाले जावं गॅरेजवाले जावं वॉशिंग प्लांटवाले जावं सगळ्यांनी येवन आमकां सपोर्ट दिवचो। ड्रायव्हर जावं हो तेंची फॅमिली जावं सगळी फॅमिलीनी येवन आमकां तेसा सपोर्ट करचो। पळय सरकारान आनी केंद्र सरकारान हेंच्यांनी सामंजस्यपणे दाखोवन हो जो विशय आहा पळय हो सोडोवपाचो। कारण ह्या हेचेर बिजनेसाचेर म्हणटा ते सबंद पळयचे 80 ते 90% लोक डिपेंडंट आसा तेचेर आनी ताका लागून जर हो बंद जर असोच चालू उरलो जाल्यार आतांची जी परिस्थिती जी आहा पळय त्याच्या अशी कितले पटीन अशी भयंकर परिस्थिती जातली। त्या शुक्रारच्या बंद पुकारलेल्या बंदाक हांव इतलेंच सांगता आमच्या दिवचलकर भावांक की तेंच्या सपोर्टा खातीर, तेंच्या जिवना खातीर, तेंच्या जगण्या खातीर आनी आमच्या सगळ्यांच्या उद्दारा खातीर आमी ताका सगळ्यांक सपोर्ट करपाक जाय। आनी हांव नरेश सावळ आमदार म्हणून येता त्या शुक्रारा जे ट्रक ओनर्स आमचे दिवचलचे किंवा आमच्या अडवलपाल भागातले, आमच्या मुळगांव भागातले जे ट्रक ओनर्स आसा जे मायनिंग अफेक्टेड आसा तेंच्यांनी हाका सगळ्यांक सपोर्ट करचो आनी हांकां सगळ्यांक सपोर्ट करच्या खातीर नरेश सावळ आमदार म्हणून हांवूय तेंच्या बरोबर आसतलो। देव तुमचे बरें करूं। 60 वर्साच्या तुळशी गावडेन काडिल्ली ही उतरां प्रुडंटाक दिल्लो आशिर्वाद। मानसीक दुयेस आशिल्ल्या तिच्या दोगा पुतांचेर उपचार करून तांकां पांयार उबे करपा खातीर गोंयकारांनी फाटले वर्सभर केरी प्रियोळच्या तुळशीच्या फामिलीक मोठो आदार केलो। ताचें फळूय मेळ्ळें। तिचो एक पूत सामको बरो जाला। तो काम कश्ट करपाक लागला, लग्न करून संवसाराकूय लागला। दुसरोय उपचारांक बऱ्यापैकी प्रतिसाद दिता। प्रुडंटान तुळशीचे परिस्थितीचेर रिपोर्ट केल्यार वर्स जालें। आयज वर्सा उपरांत ताचें फळ मेळ्ळां। प्रुडंट इम्पॅक्ट पळयात विवेक प्रभूचो रिपोर्ट। फाटल्या दिवाळेच्या कांय दीस पयलीं प्रुडंटान केरी प्रियोळच्या तुळशी गावडेच्या फामिलीचे परिस्थितीचेर रिपोर्ट केल्लो। तिच्या दोगां पुतांक अकस्मात कसले तरी मानसीक दुयेंस जाल्लें। वयावयल्या दोगां पुतांक जिवाचें बरें वायट करीत म्हूण दीस रात घरांत बांदून दवरचें पडटालें आनी आवय तुळशी कसो तरी बाजार करून संवसार चलयताली। तिका आदार दिवपाचो उलो प्रुडंटान मारलो आनी गोंयकारांनी ताका प्रतिसादय दिलो। म्हापशेचो दोतोर राजेश धुमे तातूंतलोच एक। तिच्या पुताचेर ताणें उपचार केल्यात। हो गणपत गावडे तुळशीचो एक पूत। आतां तो सामको बरो जाला, स्वताक काम कश्ट करता, लग्न करून संवसाराकय लागला। नेमक्या वर्सा उपरांत तुळशीच्या संवसाराचें हें पळोवपा सारखें चित्र पोरू ह्याच पुताक पळयल्यार आनी तांचे घश्टे काडटले 60 वर्सांचे तुळशीक पळयल्यार दोळ्यांत दुखां येतालीं। मात आतां चित्र बदलना। जालो पयलीं बांदून दवरता तसो आवय बांदून दवरता तुका आतां भोंवता। तुळशीच्या दोळ्यांतलीं दुख्खाची दुखां आतां उरुकनात। देव तुमचें बरें करूं तितलेंच उलयता। सगळ्यान बाबा गोंयकारान सगळ्यान केलें, हाडून दिलें केलें, सगळें म्हाका बरें केलें, सगळ्यान बरें। तुमचे तेणी आतां तोय चड बरो जालो, होय बरो जालो आनी तोय बरो जालो, सगळ्यां तुमचे हेणी। प्रुडंट आनी हेर 1-2 दिसाळ्यांनी उलो मारले उपरांत तुळशीक गोंयकारां कडच्यान सुमार 2.5 लाखांचो आदार जालो। म्हापशां चॅरिटी मेंटल हेल्थ कॅरान तिचो दुसरो पूत अनिल गावडेचेर उपचार चल्ल्यात। दोगांकूय म्हयन्याक दरेकी 1000 भरांचो सरकारी आदार मेळटा। ते शिवाय मडगांवच्या CRF सारकिल्या ट्रस्टाचोय तुळशीचे संवसाराक आदार जाता। हे चित्र पळोवन प्रुडंटाक खोस जाता। आमची पावती आमकां मेळ्ळी। आमी प्रुडंट हांगा पावले, जायते पेपर हांगा पावले आनी उजवाड घालून तांकां आमी पयलीं तेंची कशी कितें मोतीबंद कशें जालें तें आनी ते हें केलें। तेन्ना आयजच्या तारखेर आयज जवळ जवळ 1 वर्स कंप्लीट जालें। तांकां आयज गोंयभरच्यान जवळ जवळ 2,23,000 रुपया लोकांनी निधी उपलब्ध करून दिला बँकेन। त्या लागून एका भुरग्याची सद्या ट्रिटमेंट म्हापसा हांगा हॉस्पिटलान जाता, तर दुसरो जवळ जवळ बरो जावपाक येयला। आनी तिजे तुळशी गावडेन सांगलें की आतां दोगूय जाण सामके बरे जावपाचे हेजेर आसा आनी
रोखडेच तेंचे लग्न जावनी आनी खंय तरी कामां लावनी अशी तेजी अपेक्षा आसा. हांव करमळीच्यान विवेक प्रभू प्रडण ह्या खातीर. गोंयचो एकमेव एनिमल झू बोंडलाचो आतां विस्तार जावपाचो आसा. केंद्रीय झू प्राधिकरणान बोंडलाची 4 वर्सां फाटीं ल्हान झू म्हूण नोंद केल्या. बोंडलाच्या झूंत आतां पाणघोड्या सारकेली आनीकूय वेगवेगळी रानवटी जनावरां पळोवंक मेळटलीं. तशेंच थंय यो वच करपी ट्युरिस्टां खातीर कॅन्टीन, पिवपाक उदक, टॉयलेटी सारकेल्यो सुविधा उपारतले. झूचो विस्तार करून थंय गार्डन करपाचें अभयारण्य प्राधिकरणान थारायला. विवेक प्रभूचो रिपोर्ट. सेंट्रल झू ऑथॉरिटी म्हणून एक एजन्सी आता केला गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आणि रेकॉग्नेशन ऑफ झू रूल्स म्हणून त्यांनी कायदो काढला. तर त्या कायद्या प्रमाणे त्यांचे जे कंडिशन्स आहा ती फुलफील केले जाल्यार झू रजिस्टर जातलो आणि एनिमल दवरपाक परमिशन मेळटली. आणि जे एनिमल आमी दवरता ते त्यांचे एन्क्लोजर आणि त्यांची हेल्थ फॅसिलिटी ती ॲज पर रेकॉग्नेशन ऑफ झू रूल्स ती आमी दवरपा जाय. Now we are going as per the layout plan, and that layout plan is approved by Central Zoo Authority. In that we are providing bigger area. Then enclosures are made as per the requirement of the animals, and more of the natural conditions are provided within the enclosures. After recognition of this zoo, we have given 2 pairs of bisons. And we have procured 1 pair of tiger and 1 pair of sloth bears. आता घेऊया एक व्यावसायिक विचार.